गोयात रेंव काडूक CRZची आडखळी अंदमान निकोबाराक दिला तशी थाकाय गोयाकूय दिवची सरकार बरयतलो पर्यावरण मंत्रालयाक रेंवकारांचे 180 अर्ज। शिस्तीचे आमदार लोकांक जाय 2-3 फावट आमदार जाले म्हूण जाय ते करूंक मेळचे ना। 2027 40 मतदारसंघ लढयतले बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामू उलयलो। गोयच्या एसटींक आरक्षण दिवपी विधेयक संसदेत हुमकळ्ळे। श्रीपाद भाऊ म्हणटा फुडल्या अधिवेशनात पास मिशन रिझर्वेशन म्हणटा सरकार सिरियस ना। स्मार्ट सिटी पणजे लेनीन रातया ट्युरिस्ट चोरांनी 3 दुकानां फोडली, कॅश मारली, मास्क नासतना बिंदास्त चोरी। तिघांकूय ट्रॅक करून कोल्हापूर उखलले। IMS कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक अन्नात विख बाधा, 7 जणांचेर हॉस्पिटलात उपचार। कॉलेजीच्या कॅन्टीनात बिर्याणी खाल्या उपरांत फूड पॉयझनिंग। उद्देगीक सेफ्टी ट्रेनिंग गोयच्या गांवांनी व्हरूंक स्किल ऑन व्हील। इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर शाळा कॉलेजींनी प्रशिक्षण उपक्रम। राहुल गांधी म्हणटा देशव्यापी कास्ट सर्व्हे करात। मोदी सरकार मुद्दाम आडखळी हाडटा, सरकाराक करपाचो ना 50% कोटा सिलिंग काडून उडयात, राहुल उलयलो। मुंबई 16/11 आतंकी हल्ल्याचो सूत्रधार ताहूर राणाक हाडलो भारतात। NIA कस्टडीत चौकशी सुरू। पाकिस्तानाच्या आतंकी कारवायेविशीं म्हायती सरतली भायर। अमेरिकेन युरोपियन देश धरून 90 देशांचेर अतिरिक्त टॅरिफ 90 दिसां खातीर फुडें धुकल्ले। उपरांत युरोपियन युनियनान काउंटर टॅरिफ 90 दिसां खातीर केले स्थगीत। अमेरिकेच्या 104% टॅरिफाक चीनाची 84% टॅरिफान जाप। ताचेर ट्रंपान लायले 124% टॅरिफ। अमेरिकात चीनाचे टॅरिफ वॉर चडार।